भाऊ श्रीपाद भाऊ आमच्या शांतरुकेच्या देवळान येयल्लो आसलो तेन्ना आमी काही प्रश्न असले आमच्या मायनिंगाचे ते आमी मांडले म्हटल्यार प्रश्न कितें असले की बाबा आमी ह्यो मायनी स्टार्ट करपाक लागून खूब प्रयत्न घेतले तेज्या बंगल्यार गेले आनी जंतर मंतर गेले हे सगळे ताका आठवण करून दिली आनी ह्यो मायनी रिस्टार्ट जाल्योय बीन पण आमी जे प्रयत्न घेतले पळय तेच कामगारांक काडून ह्या कंपनीन भायर उडयले हो प्रश्न ताका मांडलो म्हटल्यार कसो आसा की बाबा हे तेंच्यांनी कित्याक आमकां भायर काडले आनी उडयले म्हणटा पळय तेणी तो हो प्रश्न जेन्ना विचारलो पळय तेन्ना ताका हांवें हें सांगलें की जेन्ना ही कंपनीक लीज मेळ्ळें तेन्ना आमकां काडून हेंच्यांनी भायर उडयले लिजा पयलीं मेळच्या पयलीं हेंच्यांनी खूब प्रयत्न सांगले की आमी अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय हें सगळें केलें मागीर दुसरो प्रश्न हांवें ताका असो केलो की बाबा ह्या सरकाराक जें हें आसा देणे आसा पळय 110 कोटी की ते पयलीं रिकवरी करा आयज जर हांव 2 म्हयने जर लायटीचें बील फारीक करिना जाल्यार म्हाजें डिस्कनेक्ट करपाक लायटीचें बील हें लायट कनेक्शन डिस्कनेक्ट करपाक येता न्हू आतां हे 110 कोटी जर ते हें करिना रिकवरी करिना जाल्यार हेंकां ऑप्शनान कित्याक उबे रावंक दिलें काय म्हणटा हो जो प्रश्न ताका हांवें विचारलेलो तर ते म्हणटा ते वयर आमी सेंटराक उलयता आनी हेचेर हें करता म्हणटाले कितें